आमकां खबर आसा की येता त्या 5 म्हयन्यांनी गोंयाचे असेंब्लीचे इलेक्शन जावपाचें आसा. अशें म्हणया की डिसेंबराच्या पयल्या विकान जावपाचो अशी एक चर्चा आसा. आनी ताका लागून गोवा फॉरवर्ड पक्ष गोंय आनी त्याच बरोबर मय आमी पूर्ण तयारेन दिशी ह्या वेळार ह्या इलेक्शनाक सामोरे वचपाचें आसा. कारण ज्या पद्दतीन भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आनी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराचे ते कार्य पूर्ण गोंयभर चल्लेलें आसा, ते कार्य प्रत्येक गोंयकाराक सोपोवपाचें कार्य चल्लेलें आसा. प्रत्येक गोंयकाराक कारवार करपाचें अशें हें सरकारान चल्लेलें आसा. आनी ताका लागून पूर्ण गोंयान लोकांची अशी इच्छा आसा की गोव्यातले आनी गोंयाचे मातयेन जन्माक येयल्लो पक्ष हो सरकारान येवचो. आनी सद्याच्या परिस्थितीन ज्या पद्दतीन विरोधी पक्षांचे चल्लेले आसा गोंधळ, तितून सद्याच्या परिस्थितीन एक शिस्तबद्ध पक्ष आनी एक ध्येय घेवन गोंयांक एक वेगळी एक दिशा दाखोवपाचो एक पक्ष म्हणजे गोवा फॉरवर्ड पक्ष. लास्ट टाइम 2022 काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड हे युतीचे जी मय कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसली पळय ती गोवा फॉरवर्डाच्या हितूंच्यान सिम्बॉलाचेर आमी कॉन्टेस्ट केलेले. आणि जी युती आसा ती अजून आमची काँग्रेस बरोबर आसा, त्या प्रमाणे आमी काम आमचें चालूच दवरला. आणि जे पळय फास्ट ट्रॅक करपाचें काम आसा पळय ते आयचे आमी जो ब्लॉक अनाउन्स करून आमच्या अध्यक्षान श्री विजय सरदेसाय बाबान आमकां क्लियरली इंटिमेशन दिलेलें आसा की जे काम आसा ते सुरळीत काम आणि एकदम फास्ट ट्रॅक म्हणजे गोवा जशें फॉरवर्ड व्हरपाक जाय त्या प्रमाणे मया फॉरवर्ड व्हरपाक आमी आयच्यान सामकी पावलां उचलपाक स्टार्ट केलेलें आसा. आज तुम्ही जाणा गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो जो स्लोगन आसा तो या फुडें हो घेवन आमी आज मये ब्लॉक फुडें व्हरता. आणि मये ब्लॉकाचे जे आमचे ऑफिस बेरर्स आसा, जो आमचो ब्लॉकाचे मेंबर्स आसा तेंची नांवां आज आमी डिक्लेअर करता. आणि हे डिक्लेअर करता आसतना तुमकां सांगू इच्छिता की आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आसा बाब विजय सरदेसाय यांचे हात आनी बळकट करपाक ही जी टीम आसा ती पूर्ण रेडी जाल्ली आसा. 7 पंचायतींनी आमचें काम ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा. आतां आनी माघार घेवपाची शक्यता कशीच ना. तर ह्या ब्लॉकाचे हांव आतां जे आमचे मेंबर्स आसा ऑफिस बेरर्स आसा तेंची नांवां वाचता. जशें की तुमी जाणा हांव समरेश वांयगणकार ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट. त्याच बरोबर फुडलीं नांवां वाचता. स्वप्नील फडते जे आसा ते वायस प्रेसिडेंट आसा. तशेंच रुपेश बाब इंसुलकर आसा वायस प्रेसिडेंट. विठ्ठल सावंत आसा. मागीर जनरल सेक्रेटरी देवराज गावस आसा. पुंडलीक कुट्टीकार सेक्रेटरी, सनील गांवकर ट्रेजरर आसा. फुडले आमचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स आसा मदन केरेकार, सर्वेश गुरव, रुपेश सोडणकर, गौरेश नायक, नरेश सालेलकार, सेल्विन फेर्नांडीस, शेख इरफान, आपा साळगांवकार, महादेव च्यारी, दर्जय नावेलकार, प्रभा आरंदेकार, सिद्धार्थ हळदणकार, प्रितेश सालगांवकार, अंकुश गांवकार, रुपेश वांयगणकार, नवनाथ कवटणकार, निलेश नायक, जयेश वळवयकार, शांबा गावस, गुरुदास गांवकार, लहू गांवकार आणि अरुण गांवकार ही जी आमची स्ट्रॉंग टीम जी पूर्ण रेडी जाल्या हे येणारे इलेक्शन लडोवपा खातीर. आयज हांगासर जो नवीन ब्लॉक जो तयार जाला बरो तरुण यंग ब्लॉक दिसता. आणि म्हाका दिसता हे बरे पोट तिडकीन सगळे भुरगे काम करतले. आणि हे सगळ्यांनी भुरग्यांनी जर पोट तिडकीन आमचो पक्ष गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो जर फुडें व्हरतलो जायत, आमच्या अध्यक्षाचे बाब विजय सरदेसायाचे विचार तो आतां पळय सबंद गोंयभर भोंवता. सगळे गोंयचे इश्यू तो हँडल करता. आनी असलो लिडर आमकां मयांत मेळप हे आमचे मयेंकारांचे आमी भाग्य समजता. आयज मयांत खुबशे लिडर जाले, खुबशे हे जाले, आमदार जाले, पूण मयेचो विकास आयज पळयशी जाल्यार 15-20 वर्सां मयें खूब फाटीं उरलेलें आसा. हे मयें जर फुडें व्हरतलो जाय तर गोवा फॉरवर्डाचो झेंडो आमच्या मयें मतदारसंघात निवडून येवपाक जावो. तुमच्या मुखार आमचे मयें मतदारसंघाचे सगळे नेत्यांनी तांचे जे विचार आसा हे मांडले. पयली सुरवातेक हांव बाब समरेश वांयगणकर जो पक्षाच्या केडरांतल्यान निर्माण जाल्लो एक युवक, पयलीं कामकाज ताणें युवा अध्यक्ष म्हूण केलें. ताच्या नंतर फाटल्या टर्माक ब्लॉकाचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम पळयलें. आनी ह्या टर्माक ताका पक्षाक अशें दिसलें की मुखार जर आमी पावल मारतले आनी सगळ्या कडेन जर धांवपळ, कारण मतदारसंघ व्हडलो जॉग्राफिकली म्हणजे तिसवाडी पोतान दोडामार्ग पर्यंत जो मतदारसंघ जो लागता हो जॉग्राफिकली खूब व्हडलो मतदारसंघ.
48 बूथ 7 पंचायत्यो. सो अशा वेळार एक तरुण नेतृत्वा कडेन हे दिवचे आनी आमच्या केडरांतल्यान केडर जी तयार करपाक आमी सुरवात केल्या पक्षान. केडरांतल्या मनशाक वाव दिवचो म्हणून पक्षान असो निर्णय घेतलो. सगळ्या लोकल आमचे जे स्थानीक नेते आसा हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आनी तांच्यांनी बाब युनानिमसली बाब समरेशाचें नांव सुचयलें की बाब समरेशाक ब्लॉक अध्यक्ष करचो. जें नांव तांच्यांनी सुचयलें हाजेर वयर डिस्कशन जालें आनी ताच्या नंतर बाब अध्यक्ष आमचे आदरणीय विजय सरदेसाय हाजेर निर्णय घेतलो की हय समरेशाक आमी ब्लॉक अध्यक्ष करचे. आनी जी टीम जी आसा पुराय टीम जे स्थानीक आमच्या लोकल लिडरां बरोबर मेळून ताणें ती फॉर्म करची म्हणून ती आज फॉर्म जाल्ली आसा. तुमकां दिसता ना आमच्या जे आवटगोईंग जे अध्यक्ष जेणे बऱ्या तरेन काम केलें फाटल्या 3 वर्सां पक्ष वाडोवपाक म्हणा जे तरेन. कारण फाटल्या निवडणूक वेळार हांव स्वता हांगा आशिल्लो त्या वेळार वीरेंद्र बाबा बरोबर लागच्यान काम करपाचो एक योग मेळ्ळो आनी जे तरेन तांची सिनियरिटी आनी जे तरेन ते काम करतात हे पळोवन अशें दिसून आयलें की पक्ष जो आजार वाडला जाल्यार वीरेंद्र बाब सारके, आनंद पार्सेकार बाब सारके, श्रीकृष्ण हळदणकर बाब सारके हांच्यांनी पुराय वांगडा टिमा बरोबर मेळून हांगा पक्ष रुजयलो. सो आज जेन्ना वीरेंद्र बाबान मुखार वाट करून दिल्या समरेश बाबाक पक्षाक अशें दिसलां की तांचें जें नेतृत्व आसा तांचें जें एक्सपिरियन्स आसा ते पक्षान वापरूंक जाय. पक्षान तांकां आनी रिस्पॉन्स दिवंक जाय म्हणून आमी एक अशें एक डिसिजन घेतला की तांकां पक्ष आतां प्रमोट करून वयर व्हरतलो. पयल्या स्तराचेर मे बी डिस्ट्रिक्ट ऑर स्टेट ते पक्ष ठरयतलो आनी येणाऱ्या दिसान बेगीन टिकला. तशेंच आनंद पार्सेकार बाब तशेंच श्रीकृष्ण हळदणकर बाब हांचें प्रमोशन जातलें. आतां आमकां खात्री आसा की ही जी पुराय टीम आसा बाब समरेशाक गायड करतली आनी जे 48 बूथ आसा 48 कारण 17 जेन्ना निवडणूक जाल्ल्यो संतोशाक सुद्दां मये पंचायतीन कमी मतां पूण ह्या फावट जेन्ना सुद्दां आमी निवडणूक केले 22 मया सारक्या पंचायतीन आमकां बरी मतां पडली. जर आमी चड एक्सपेक्ट म्हणजे करनाशिल्ली कितें पडटली पूण थंय पडली. सो हातून एक दिसून येता की लोकांक एक्सेप्टेबल आसा. लोकांक आमी कन्सिस्टन्सी दवरल्या ते मागीर म्युनिसिपल म्हणजे निवडणुका जावं असेंब्लीचे किंवा ZP निवडणुकी जावं इलेक्शनां ही कंटेस्ट करूंकूच जाय. पूण इलेक्शनां पुरते न उरता आमच्या अध्यक्षान तुमकां खास करून सांगता ह्याच हॉलान म्हाका याद जाता फाटल्या 3 वर्सां कंटिन्युअस सातत्यान मॉन्सून सेशना वेळार हांगा येवन लोकांच्या गाणें आयकून घेतले आनी ते मागीर विधानसभेन मांडले. ते मागीर शेतकाऱ्यांचे इश्यू जावं मायनवाल्यांचे इश्यू जावं मायनींग इफेक्टेड लोकांचे इश्यू जावं हे जे घेवंक जाय हे प्रत्येक मॉन्सून सेशनाक आमच्या अध्यक्षान लोकांच्या मुखार दवरिल्ले आसा आनी हांगा जे येवन लोकांनी मागणी दवरिल्ली ते ताणें काडिल्ले आसा. तुमी सगळ्यांक तुमच्या मुखार सगळें आसा. सो हातून एक स्पश्ट जाता की बाब अध्यक्ष आमचे विजय सरदेसाय बाब ते तळ्या गळ्या काम करपाचे आसात आनी ते निवडणूक पुरते न रावता लोकांचे समस्या जाणून घेवप आनी ते तडेक लावप. एकदां ते उतर दिल्या मागीर खंयच्या लेवलाक ते वतात ते तडेक लावप. ते प्रत्यक्षान आमच्या ब्लॉकाच्या सगळ्या लिडरांनी पळयलें आसा. कारण जेन्ना ते उपमुख्यमंत्री आशिल्ले जेन्ना आमचे कडेन खातें आशिल्लें कृशी खातें ते स्वता ग्रॅज्युएट तेन्ना कितलींशीं कामां आमी ते बांदपाच्या हातान घेतिल्ले. पूण जेन्ना मागीर आमी सरकारांतल्यान भायर पडले ते कामां मुखार गेलीच ना. कदाचित देवाचे मनान इच्छा आसत की आमचो आमदार जावं स्वता पक्षाचो आमच्या आमदारा कडल्यान जी पेंडींग कामां जी आमच्या अध्यक्षान सुरवात केल्ली सगळीं कामां आमच्या आमदाराच्या हातान घडून येतली हे आमकां खात्रेन अपेक्षा आसा. आनी आयच्यान ही जी मोहीम जी आसा निवडणुकी तयारी आमी सुरवात करतात